आज केदारा कडेन आमचे MLA सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे भुरगे टॅक्सीवाले आहा ते येयल्ले बरें डिस्कशन जालां पूण हेल्दी म्हणिना जालां तितल्या पुरती फर्स्ट एड पळय दिता तो हें जालां तेणी सांगलां आपूण कोस्टल बेल्टाचे पळय आहा तेचे कडेन डिस्कस करता आनी सिरीज मिटींग करुया आनी तितून तोडगो काडया येतलो हें म्हाका दिसूंक ना अजून कित्याक इतलीं वर्सां तुमी पळयता आमी पळयता आमी वांगडा थंय खंय तरी झगडी करता तलवारी काडटा कांय जायना रस्त्यार येयले खूब केले पूण हेजेर आमकां ठोस कितें तरी सगळ्यांनी मेळून आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे आमचेर ठोस निर्णय घेवचो इतलीच मागणी आहा आश्वासन दिला की आपूण हें करतलो म्हणून जावपूच जाय म्हणून आनी तो करतलो ही आमकां खात्री आहा. सो हे जे इश्यू आसा हांवें घेतल्या बरोबर हेजे डिटेल आनीक कितें तरी आसतली हे सगळे आमी हांव म्हणून आनी आमचे कोस्टल एमएलएज म्हणून येता त्या 2-3 दिसां भितर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे कडेन आमी हे घेता टायम घेता आनी तुमच्या भितरले एक दोग जाणांक एक्सप्लेन करपाक जाय पडटलें आमकां. सो हे मान्य ना आनी हे जर हाडलें जाल्यार आमचे गोंयचे जे टॅक्सीकार भाव आसा जे नीज गोंयकार आसा जे आपले पोट जशें बाप्पान म्हटलें तशें आमचें पोट ते टॅक्सीचेर चलता आनी आमकां एक भंय आसा की फाल्यां हो एक जर आयलो जाल्यार भायले सगळे कोण तरी येतले आनी आमच्या हो जो बिझनस आसा टॅक्सीचो हेजेर राज करपाक ते सुरवात जातले. एक मनीस जर 500 गाडयो जर हांगा हाडल्यो जाल्यार आमचे म्हणजे गोंयकार जे आसा तेंच्यांनी पोटाचो कांय ना सगळे धंदो करून तेंच्या हातान वतलो हो आमचो भंय जो आसा हो हांव आमचे ऑनरेबल सीएमा कडेन मांडटा सरकारा कडेन मांडटा